Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. काही फोटो व्हायरल जातालो सोशल मिडियाचेर आणि त्या फोटोवान तेंचेकडे एक गन आसा अशें दिसले आणि तेंचेर ताबडतोब पुलिसांनी एक्शन घेतली आणि तांकां अरेस्ट केले आणि अरेस्ट केल्या नंतर पुलिसांक कळोन येयले की ते फेक गन म्हणून आणि ते फेक गन जावन आसा ते गन लायटर. काल मॉर्निंग साकून एक सोशल मिडियाचे फोटोज व्हायरल जाताले की एक के रजिस्ट्रेशन व्हेकल आसा मोटरसायकल तो फाटल्यान बॅक सायडीन पॅन्टीन बॅक सायडीन गन घालून भोंवता म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी ती व्हेरीफाय केली आनी ती गाडी अलॉंग वीथ जे दोग जाण मोटरसायकल चलयता रायडर आनी पिलियन रायडर आसा तांकां आमी एप्रिहेंड केलो आसगांव. थंयसान तांकां हाडलो पुलीस स्टेशनार हाडून ते व्हेरीफाय केले. व्हेरीफाय करतना तेंचे कडल्यान जे गन ते फाटल्यान घालून जे ते भोंवताले ते तेंच्या पॉजिशनान आमकां मेळ्ळे आनी तेजेर जेन्ना वासपूस केली तेन्ना ते सांगपाक लागले ते गन आसता लायटर आनी ताजो जो गॅस आसा तो काबार जालो म्हणून सोंपलो म्हणून ते मार्केटांतल्यान तो रिफील करपाक लागून ते म्हापसा मार्केटान गेल्ले तेन्ना तो कोण तरी तांचो फोटो काडलो म्हणून. सो आमी ते व्हेरीफाय केले आनी तेन्ना कळ्ळें की ते लायटर म्हणून. सो एक लोकांचे भितर तेंच्यांनी सगळ्यांक एक भंय निर्माण केली तेका लागून आमी ताका प्रिवेंटीव एक्शना अंडर तांकां दोगांक आमी अरेस्ट केलो. तो एकलो आसा तो हर्षल लोकेश रेजिडेंस ऑफ बेंगलोर कर्नाटका आनी दुसरो आसा तो सुनील वाघमारे वो नवी मुंबय. हांगा दोगांक आमी 151 अंडर अरेस्ट करून भितर आसा. प्रुडंटा खातीर नवसराज सलगांवकर.